कळंगूटच्या ग्रामसभेत कॅसिनो आड ठराव पास केला। या निर्णयाचेर थळाव्या स्टार चर्चा रंगल्यात। कळंगूटचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरा, समाज वावुरपी सुदेश मयेकार तशेंच शेक ओनर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष मॅन्युअल कार्देजो हांणी हुस्को उक्तायला। शेका बंद करपाच्या निर्णयाक विरोध करतना कळंगूट वाठारांत सुरू जावपी कॅसिनोच्या प्रस्तावाकूय विरोध केला। हाचो परिणाम थळाव्या लोकांच्या उदरनिर्वाहाचेर जातलो अशें सांगून प्रशासनान योग्य विचार करचो अशी मागणी केल्या। कालांगूट विलेज पंचायत जुडिक्शनात 2 कसिनो आसा आनी कितले येवपाचे आहा पळय तो म्हाजो प्रश्न आसलो। तितून उलयता ग्रामसभा मेंबरांनी उलयले की आनीक कसिनो आमकां कालांगूटान नाका। ती कितें आहा, कालांगूटचें नांव अशीच पिड्ड्यार जाल्लें आसा। डान्स बार म्हणनाका, स्पा म्हणनाका, आनी आतां कसिनो। 13 डान्स बारां बंद आसली, ती चालू आसली, ती आमी बंद केली। आनी स्पाचेरूय कितें तरी रेजोल्युशन घेतलां की आसा पळय ते स्पा बंद करपाचे। आनी ग्रामसभा मेंबरांनी एनोनमसली रिजॉल्व केला की आनी कसिनो कालांगूटान येवंक फावना आनी आसा तेंचेरूय कारवाई जावची। म्हाजो प्रश्न कितें आहा, जर तर सरपंच उलयता ऑफ कालांगूट की तेका सेंट्रल गव्हर्मेंट वा स्टेट गव्हर्मेंट दिता, जेन्ना ट्रेड लायसन्स दिता पळय पंचायत, तेन्ना सगळे पंचायतीन पोवचें आसता। तेका बेजीक नेसेसिटी आसा काय ना पळय त्यो, पार्किंग, जर तर लायटीची वेवस्था, उदकाची वेवस्था, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, प्रॉपर सिवेज, सगळे पंचायतीन पोवचें आसता। तेन्नाच तेका पंचायतीन ट्रेड लायसन्स दिवचें आसता। जर तर आयज सरपंच म्हणटा वी वील डिसायड कसिनो आसतले फुडें काय ना पळय ते, जाल्यार म्हाका खंय तरी दिसता सरपंच ऑफ कालांगूट वॉन्ट्स टू शील्ड द कसिनो लॉबी इन कालांगूट। ग्रामसभान जो ह्यो इश्यू येयल्लो कॅसिनोचो, ह्यो म्हणजे एक डॉमिनेटिंग इश्यू आसलेलो काल आमच्या ग्रामसभेन, आनी हर एकट्यान ह्या कॅसिनोचेरूच सवाल केला। म्हजो एक प्रोपोजल आसलेलो कॅसिनोचो, म्हटल्यार आमी जाणा आमच्या कालांगुटान एक कॅसिनो फॉर्च्यून 7 म्हणून आयिल्लो आसा। हाणेन आमचे कालांगूट विलेज पळय आहा न्हू, हो डंपिंग ग्राउंड म्हाज्यान म्हणल्यार डस्टबीन जाल्ल्या भाशेन हाणीन आपले बॅरिकेड्स आख्या कालांगुटाक हेणी शिंपडावन दवरल्या। हांवें अशे 50 जागे सोदून काडल्या जंय ताणीन ह्यो बॅरिकेडी दवरलेल्यो आसा। इग्रोज म्हूण सोडूंक ना तेणीन, कोपेलां सोडूंक ना तेणीन, बांदोडकराचो स्टॅच्यू सोडूंक ना, जॅक सिक्वेराचो स्टॅच्यू सोडूंक ना, शिवाजीचो स्टॅच्यू सोडूंक ना, झिब्रा क्रॉसिंग सोडूंक ना, कांयच ताणीं सोडलें ना। जंय ब्युटिफिकेशन केलां थंय फकत ते कॅसिनोचे बॅरिकेड दवरपाकूच तेणीन केला काय दिसता। नाजाल्यार तुमी वयता आसतना खूब नदर मारून पळया, हेणी कितें ह्या कासिनोनी कितें ह्या कालांगूटची हाल केल्या पळय ती। आख्ख्या कालांगुटान इतले म्हाका दिसता कांदोळीन बीन ना म्हणून थिंगा पार्रान बीन ना, इतले तुका दिसती पडना। पूण कालांगूट हे एक डस्टबीन जाल्ल्या भाशेन ह्या काजिनोनी सगळे बॅरिकेड हाडून हर एंट्री हर एक्झिट पॉइंट जो आसा थिंगा हे बॅरिकेड हाडून दवरल्या। आमच्या कसिनो नाका म्हणून सो रेजोल्युशन घेतलां कसिनो नाका म्हणून। सो आमी म्हणलें तुमकां कितें रेजोल्युशन घेवंक जाय तें घेयात, आमचो प्रॉब्लेम ना। आमी घेतलां आमी रेजोल्युशन की नाका म्हणून, तेजेर भासाभास जाली। इट इज अम्युजमेंट कम स्लॉट मशीन, नॉट ए कसिनो। देन आमी ती लेटर दाखयली की होम डिपार्टमेंटान तांकां ऑर्डर दिल्या, एप्रुवल दिला। सो तेज्या प्रमाणे आमी तांकां लायसन्स दिलें। थोडे म्हणून गेले मागीर ताका पार्किंग ना, सो आमी ताका पार्किंग सांगलें अशी अमकी सुवाती आसले म्हणून, आनी आहा पार्किंग। सो तांकां पयली सुवातेर सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यान 5 स्टार कॅटेगरी येता आनी तितून अबावट 10 to 12 पीपल येता फॉर असेसमेंट, आनी मागीर ते कासिनो, मागीर ते गव्हर्मेंट कासिनो दिता। आतां गव्हर्मेंटान दिल्या उपरांत वी कॅन चॅलेंज दॅट ऑर्डर बिकॉज गव्हर्मेंट इटसेल्फ इज गिवींग। ताका तें सांगलें कोण जातालो ताका, आमी म्हणल्यार तुज्या पांयान आनी म्हाज्या पांयान दिला ताका, रायट। सो मागीर तो घुसपलो दुसऱ्याक म्हणूंक लागलो। सो ह्या दुसऱ्या कासिनोक ना म्हणूंक लागलो पार्किंग। आमी म्हणलें पार्किंग आसा। आनी एक सांगता म्हणलें जेन्ना ताका लायसन्स दिता आसतना आनी तेन्ना लायसन्स दिता आसतना टायमार ह्याच मनशांनी केस फायल केलेली आनी विथड्रॉ केली।